आम्ही केरळाचे लोक, आम्ही कोंकणी जाल्यार आमगे आयडेंटिटी नष्ट जावचे ते संदर्भ आसा. तितूंत एक संदर्भ आतां आज ऑक्टोबर 27 नवंबर 1 म्हणल्यार केरळा डे. केरळा फॉर्म जालें 1956 हे सगळे ट्रावनकोर कोचीन सगळे एक जावन केरळा स्टेट फॉर्म केले दिसू. त्या दिसाक स्कुलांत एक प्रतिज्ञा जावप आसा, मातृभाषा प्रतिज्ञा. म्हळ्यार स्कुलांत अशी चेडवांकरां प्रतिज्ञा करतली മലയാളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണെന്ന് सांगून. तितू अल्पसंख्यक जायन अशी कोंकणी लोक असतली, तमिळ असतली. अल्पसंख्यक जायन केरळान शिकचे चेडवां सगळे ती प्रतिज्ञा करतली मलयाळम എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണ് म्हणून. ॲक्च्युली ते एक अवेअरनेस तिंका जावंक आशिल्ली. कोंकणी चेडवांय प्रतिज्ञा करतले मलयाळम എൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണ്. अल्पसंख्यक लोक असं कारण ते कुट्टां सापून आम्ही ते गिंत म्हणचे. थोडे चेडवां वडतरी तिंका लिंग तिंका मातृभाषा खंयचे लिंग तरी चेडवांक तरी मलयाळम